सो हेली सो काय आन्सर जाल्ली आसा च्या आणि आता पितात च्या इतले रिटेक झाले म्हज्या ना एकदा हसून हसून एकले कसे पिशे पिशे काय हसता पिशे पिशे काय हे गाईज सो हे गाईज वेलकम बॅक टू माय न्यू ब्लॉग. कशी आसा सगळी तुमी? आय होप सो तुमी सगळी बरी आसतली सगळी बरी आसपाक जाय. आमी बीन बरी आसा. सो सांजची नाही 4 जाल्ली आसा आणि आयचो व्हिडिओ जो आसा नाही तो लेट असो स्टार्ट करता. एक्चुअली मुद्दमूच असो आयचो व्हिडिओ नाही लेट स्टार्ट केल्लो आसा आणि स्टार्टिंग तुम्ही पळयलेत आसतले म्हजी थोडी फारशी कॉमेडी. एक्चुअली नाही खूब फावटी अशें जाता व्हिडिओ स्टार्ट करतना रिटेक खूब फावटी घेवचो पडटा आणि आयज म्हटल्यार तुमचे बरोबर शेअर करूया की हांव कशें कितें रिटेक घेता आणि कशें कितें एकदां व्हिडिओन बुडू बुडू जातात ते कितले ट्राय केले तरी एकदां खंय ना खंय जातात. एकदां सावंड इश्यू जाता ऑर बॅकग्रावंड इश्यू ऑर कितें ना कितें जातात अशें. सो तुम्ही पळयलेच आसतले थोडीशी म्हजी कॉमेडी आणि थंबनेलूय तुम्ही पळयलेच आसतले. ऑलरेडी तुमकां थंबनेला वचून कळत आसतलें की आयच्या व्हिडिओन हांव कितें तरी रेसिपी शेअर करपाचें आहा म्हणून. सो ही जी रेसिपी आहा न्हय ती अशी इन्स्टंट आसा सामकी आणि हांव चडशें ना इन्स्टंट रेसिपी एक्चुअली पळयता स्पेशली इंस्टाग्रामार. कारण न्हय ते करपाकूय खूब इजी वयता आणि खावपाकूय खूब इजी वयता. कारण इन्स्टंट रेसिपी करपाक खूब मज्जा येता तितलो टायम बी वाचता. जर तुमकां अशी सामकी भूक लागलेली आसत न्हय जाल्यार असले रेसिपी पळोवपाचे आणि करपाचे झटपट जातात अशें. आणि ही रेसिपी हांव करतातूच एक्चुअली कितले फावटी केले बट तुमचे बरोबर शेअर करप न्हय जावकूच ना. म्हटल्यार केन्नाय सपोज म्हाजो आनी संजीचो कितें इन्स्टंट खावपाचो मूड जालो न्हय जाल्यार तेतूंतली ही एक रेसिपी आसा जी आमी करतातूच. आणि रवो जो आसा न्हय तो इजिली सगळ्यांच्या घरान आसतातूच. स्पेशली तो नुस्तें फ्राय करता शिरो बीन करता पळयात तो रवो हांगसर ह्या रेसिपी आमकां जाय. आणि लेट व्हिडिओ स्टार्ट करपाचें कारण म्हटल्यार न्हय म्हटल्यार रेसिपी लेट करतले आणि मम्मी येवपाच्या टायमार अशें गरमा गरम मागीर च्यावे बरोबर आमकां एन्जॉय करूंक गावतलें. एक्चुअली हांव खातलें पण मम्मीकूय अशें म्हटल्यार दितलें 2-3. मम्मीक तितलें ऑयली लायक ना बट म्हाका मातशें अशें हा सो अशें तरेन. सो आतां तुमी नांव चिंतता आसतलें ऑलरेडी थंबनेला वरसून नांव कळ्ळें आसतलें तरी बट सांगता. ह्या रेसिपीचें नांव आसा इन्स्टंट रवा वडा. ओके म्हटल्यार जायते नांव तुमी घेवं शकता. ओके इन्स्टंट रवा वडा अशें हांव तुमकां सांगता. ओके बाकी ही रेसिपी आतां पळोवन घेवया आमी कशी कितें करप कितलें साहित्य जाय हे सगळे डिटेल्सान सगळें तुमचे बरोबर शेअर करतलें. सो चला तर किचनान या आणि रेसिपी पळोवपाक स्टार्ट करूया. हांगसर आमी न्हय साहित्य पळोवपाक स्टार्ट करूया आणि हांगसर हांवें जितलें बी साहित्य घेतलां तेची क्वॉन्टिटी सुद्दां तुमकां सांगता. सो सगळ्यान पयलीं न्हय ह्या रेसिपीक जाय तो म्हटल्यार आमकां बारीक रवो. मेन इम्पॉर्टंट म्हटल्यार न्हय बारीक रवो जाय आमकां. सो 1 वाटी हांगसर हांवें न्हय बारीक असो रवो घेतलेलो आसा. हो पळयात एकदम बारीक येता पळयात शिरो बीन करता तो आमी तो रवो आसा हो पळयात. आणि 1 वाटी न्हय प्रॉपर हांवें हांगसर रवो घेतलेलो आसा. मिडियम सायज बाउल तुमी म्हणू शकता. तेच्या उपरांत न्हय तीच वाटी हांगसर हांवें यूज करून त्याच मेजरमेंटान हांगसर इल्लेशें उदक घेतलेलें आसा. हे पळयात ज्या बाउलान तुमी रवो घेता त्याच बाउलान तुमी इल्लेशें उदक घेया. म्हटल्यार हांगसर हांव न्हय 1 बाउल जर रवो यूज करता जाल्यार 1.5 बाउल हांगसर हांव उदक एड करतलें. तेच्या मागीर न्हय हांगसर 1 बटाट घेतलेलो आसा. मिडियम सायजने हांवें बटाट घेतला आणि तो बटाट बरो उकडून बरो मॅश करून घेतलेलो आसा. बटाट जो आसा न्हय तो टोटली ऑप्शनल आसा. ह्या रेसिपीक गरजेचें ना की बटाट घालूंकूच जाय म्हणून डायरेक्ट रवो सुद्दां तुमी घालूं शकता. हांवें ऑप्शनल असो बटाट घेतलेलो आसा. म्हटल्यार बटाट घातल्यार मातशी टेस्ट येता. हे पळयात अशे तरेन तो मॅश करून घेया बरो. भितर बटाट जो आसा तो हार्ड असो उरपाक जायना खडे खडे म्हणटात तशें. सो अशे तरेन मॅश करून घेया. तेच्या उपरांत हांगसर आमकां जाय ती म्हटल्यार ओली कोथंबीर जाय. ही पळयात हांगसर न्हय ओली कोथंबीर घेतल्या हांवें. तेच्या मागीर 1 मिरसांग घेतल्या बारीक कट करून आणि मीठ घेतला चवीनुसार. आतां हांगसर तुमी धाकट्या भुरग्यांक लागून करता जाल्यार मिरसांग स्कीप करा घालूं नाकात. हांव हांगसर इल्लीशी मिरसांग घालतलें. एकूच घेतलें हांवें ती बीन बारीक कट करून. आणि जर तुमचे कडेन चिली फ्लेक्स आसा जाल्यार ते सुद्दां तुमी एड करूं शकता. हे पळयात. सो आतां आमी फुडली स्टेप पळोवन घेवया. 1 कायल घेतलेली आसा तेतून आतां उदक घालता. तेच्या मागीर
आणि अर्धी वाटी उदक घालता. चड उदक घालू नाकात कारण बटाट सुद्दां आमी ॲड करतली तेका लागून. मागीर हांगसर मिरसांग ॲड करता हांव. तेजे उपरांत हांगसर ओली कोथंबीर. चड उदक ॲड करूं नाका कारण बटाट आसा आनी तेतून मागीर रवो जो आसा तो खूब पातळ जातलो म्हणून. आतां हांगसर मीठ ॲड करता. जसो तुमचो रवो आसा ते अकॉर्डिंग तुमी हांगसर मीठ ॲड करा आनी इल्लेशें ॲड करता. हे आतां बरें मिक्स करून घेयात. आणि जर तुम्ही चिली फ्लेक्स ॲड करता जाल्यार हांगसर ॲड करूं शकता. ह्या स्टेपीचेर न्हय चिली फ्लेक्स ॲड करपाचे. एक आतां बरो खतखतो काडून घेया. हलकोसो खतखतो काडून घेवपाचो. हलकेशें उदक मातशें गरम जाय आमकां. उदक न्हय हलकेशें गरम जाल्लें आसा. आतां भितर आमी रवो ॲड करया. हांगसर हांवें सगळो रवो ॲड केल्लो आसा. आतां तो रवो न्हय बरो मिक्स करून घेया. सो हांगसर हांव न्हय आनीक इल्लें उदक ॲड करतलें. आनीक इल्लेंशें उदक हांव ॲड करतलें. थिंगूच न्हय एकदम अशें उदक ॲड करूं नाकात. जर दिसता उदक घालपाचें कशें जाल्यारूच उदक घाला. म्हणजे रवो जो आसा न्हय तो तुमचो बरो फुलोंक जाय. हे पळयात. हे आतां बरें मिक्स करून घेयात. हांगसर आमचो रवो न्हय बरो फुलोन रेडी जाल्लो आसा. आतां हांव भितर ॲड करतलें तो म्हटल्यार बटाट. सगळें बरें मिक्स करून घेया. हांगसर आतां ते ड्राय जावपाक स्टार्ट जालें. सो बरे तरेन बटाट आनी रवो जो आसा तो मिक्स जावपाक जाय. सो बरे तरेन हे मिक्स करून घेयात. बरे तरेन ते मिक्स बी जाल्ले आसा आनी रवोय बीन आमचो बरो जाय तसो फुल्लेलो आसा. सो हांगसर आमची न्हय हाफ रेसिपी रेडी जाल्ली आसा. म्हटल्यार बटाट आनी रवो जो आसा तो बरे तरेन मिक्स जाल्लो आसा. आतां नेक्स्ट म्हटल्यार न्हय आमकां हांगसर गॅस जी आसा ती बंद करपाक जाय आनी हे जे आमी रेडी करून घेतला न्हय ते बरे तरेन थंड करून घेवपाक जाय. सो हे आतां हांव बरें थंड करून घेतलें. बंद करा. म्हटल्यार हे आमचे बरे तरेन हांगसर रेडी जाल्ले आसा. अशा तरेन ते रेडी जावपाक जाय. रवो आनी बटाट जो आसा न्हय तो अशा तरेन मिक्स जावपाक जाय पळयात. सो आतां हे प्रॉपर आमी थंड करून घेवया. सो गायज हांगसर आमचो रवो न्हय बरे तरेन थंड जाल्लो आसा आनी आतां आमकां न्हय तो बरे तरेन असो मळून घेवपाक जाय. सो हांव आतां एका प्लेटीन तो काडून घेता आनी तेच्या मागीर आमी तो बरो असो मळून घेवया. पळोवं शकता रवो हांवें न्हय बरे तरेन असो थंड करून घेतलेलो आसा. जर गरम आसत न्हय जाल्यार तुमकां मळपाक त्रास जातलो. तेका लागून तो प्रॉपर असो थंड करून घेवपाक जाय. सो हांगसर हांव आतां इल्लेशें तेल घेतलें आनी मागीर मळपाक स्टार्ट करतलें. हे पळयात इल्लेशें तेल जाय आमकां. तें तेल न्हय हांगसर तुमी हेजेर ॲड करा. चड नाका इल्लेशें तेल जाय. हे पळयात बाकीचें हांव तशेंच दवरतलें. आतां हे जें आसा न्हय तें बरें सॉफ्ट जाय सारकें मळपाक स्टार्ट करा. बरें न्हय तें सॉफ्ट जावपाक जाय. सो सॉफ्ट जाय सारकें अशें बरें मळून घेयात. सो गायज हे पळयात हांगसर हांवें बरे तरेन पीठ कशें अशें मळून घेतलेलें आसा. आतां आमी नेक्स्ट स्टेप पळोवन घेवया. नेक्स्ट स्टेप म्हटल्यार न्हय तुमकां जाय तशें तुमी शेप्स दिवं शकता. तुमकां ज्या शेपीन जाय न्हय त्या शेपीन तुमी हे वडा करूं शकता. सो हांव खंयच्या शेपीन करतलें तें दाखयता तुमकां. आतां शेप्स दिताना सुद्दां न्हू तुमकां इल्लेशें हातीक तेल लावन घेवंक जाय म्हणजे ते हातीक स्टीक जावचें ना. सगळ्यान पयलीं हांव इल्लेशें हातीक तेल लावन घेता. हे पळयात दोनी हातीक न्हय तें बरें स्प्रेड करून घेयात. तेच्या मागीर जितलें तुमकां जाय ते अकॉर्डिंग तुमी हांगसर बॉल करून घेया. आतां हांगसर तुमकां जाय ती शेप तुमी करून घेवं शकता. म्हाका जी जाय न्हय ती हांव शेप करून घेतलें. हे पळयात अशे तरेन प्रेस करा आनी हलकोसो हांगसर हांव आतां होल करून घेतलें.
जर गरम असत नाही जाल्यार होल जो आसा तो बरे तरेन जावचो ना, तेका लागून बरें थंड करून घेयात. सर्कल करतले हे पळयात अशे तरेन. हे पळयात. सो हांगसर एक रेडी जाल्ले आसा. आतां अशेच तरेन बाकीचेय करून घेवया. सो हे पळयात. एकदा हातीक तेल लायले का गरज ना परत लावपाक जाय म्हणून. जर स्टिकी कशें दिसता जाल्यारूच तेल लायात. सो बरो सर्कल करून घ्या आणि एक दाखयता तुमकां जाय ती शेप दिवं शकता तुमी. हे बरें प्रेस करून घेया. चडूय पातळ करूं नाकात आनी परत आसले तशें अशें. तुमकां जाल्यार तुमी स्पून बीन यूज करूं शकता हांगसर. अशें करपाचें ना जाल्यार हे पळयात. आनी ते अशे तरेन मागीर गोल करा. हे पळयात. आता हांगसर नाही हांव एका सायडीन तेलूय तापत दवरतले, म्हणजे तेल आमचे तापतले आणि बाकीचे जे उरलेले आसा ते बीन करून जातले. सो ऑलमोस्ट नाही करून जाल्ले आसा. थोडे उरले ते म्हणसर तेल दवरता हांव तापत. आता तुमकां जाल्यार तुमी डीप फ्राय करूं शकता, म्हटल्यार तुमकां जाय तशें तुमी फ्राय करूं शकता. हांगसर हांव डीप फ्राय करतले. डीप फ्राय करून बरे लागतात तेका. सो गायज हांगसर नाही सगळे आमचे रेडी जाल्ले आसा वडा. आता बरे तरेन एक एक करून आमी नाही ते फ्राय करपाक स्टार्ट करूया. सो स्लो एक एक नाही ॲड करपाक आता स्टार्ट करा. तेन्ना आता स्लो अशें टर्न करून घेया. हे पळयात. आणि जर तुम्ही बटाट ॲड केला नाही जाल्यार हलकेशे मोव जातले आणि डायरेक्ट अशें रवो घालून केला नाही जाल्यार ते बरें हे जातले, कुरकुरीत जातले बरें आणि हार्ड जातले. हे पळयात. सो अशे तरेन दोनूय सायडीन ते बरें अशें फ्राय करून घ्या. नाही ते दोनूय सायडीसून बरें फ्राय जाल्ले आसा. सो आता हे आमी आता काढून घेवया. सो अशे तरेन नाही ते फ्राय करपाक जाय. एकदम असो कलर येवपाक जाय. तरेन नाही बाकीचे आमी फ्राय करून घेवया. सो गाईज फायनली नाही सगळे वडा आमचे फ्राय करून जाल्ले आसा एकदम गरमागरम. सो हे पळयात अशा तरेन बरे कुरकुरीत जाले सामके. सो आता हांव प्लेट रेडी करतले कारण मम्मी सुद्धा येयली आणि सायड बाय सायड हांवें एका सायडीन च्या सुद्धा दवरली म्हणजे आमकां गरमागरम एन्जॉय करूंक गावतले. हे कुरकुरीत जाले हे पळयात आणि गरम आसा सामके. तुमकां एक कट करून सुद्धा दाखयतले म्हटल्यार कितले क्रिस्पी जाले ते. हे पळयात. सो तुमकां जाल्यार तुमी चटणी बीन यूज करूं शकता. हेजे बरोबर वडा ॲड करता. हे पळयात. आणि हांगसर हांव ॲड करतले केचप सॉस स्वीट अँड स्पायस. सो हांगसर एक वडा दाखयता तुमकां. हे पळयात. हेच्या वरसून तुमकां कळटा आसतलें की ते कितले क्रिस्पी जाले आसा ते. हे पळयात. सो एक नाही कट करूनय दाखयता. हे पळयात. भितरसून बरें जाल्या आणि क्रिस्पी जाल्ल्या.
आवाज येतात आसतलो तुमकां. सो अशा तरेन मोडूनय दाखयता येप्यात. अशें नाही करून तुम्ही एकदम कुस्पर करून नाही बरोबर बीन खायत नाही जाल्यार सुपर्ब येप्यात. आणि एक दाखयता तुमकां. पळयात. सो बरे तरेन ते रेडी जाल्ले आसा. इतले यम्मी जाले ना आणि क्रिस्पी जाले, टेस्टी सामके. आवाजा वरसून कळटाच आसतलें तुमकां, वेगळ्यांनी सांगपाची गरज ना. आवाजच कुरूम कुरूम येता सामको. मुद्दाम ट्राय करा आणि कमेंट करून सुद्धा सांगा म्हाका आयची रेसिपी कशी आसली ती. आणि व्हिडिओ आवडलो आसत जाल्यार लाईक शेअर सबस्क्राईब करूंक विसरू नका. परत एकदा मेळया एका नवीन व्हिडिओन. ते आमचं देव बरें करूं. आता आमी चाव बीन पिता आणि फ्रेश बी जाता. सो चला तर तुम्ही बीन करा, आम्ही बीन एन्जॉय करता. बाय बाय. आता तुमकां मम्मी खान दाखयतल्या. कुरकुरीत जाल्या न्हू. बरं जालें न्हू. पूण कुरकुरीत जाल्या. आवाज येता कुरकुरीत. सो गायज कळ्ळें आसतलें तुमकां मम्मीकूय लायक जालें.